जे सुडाचे जे काम आसा फ्रॉम सिरसाट म्हणजे युनियन फार्मासी टू बँक ऑफ गोवा हे काम चालू आसा. रोड वायंडींग आहा भितर, गटर प्लस तेजेर फुटपाथ आहा एके सायडीन. दुसरे सायडीन रोड वायंडींग म्हणजे मार्केटा वाटेन रोड वायंडींग आसा आनी सॉसर ड्रेन आहा. ते काम सुडा तर्फे चालू आसा आनी आमी आज इन्स्पेक्शन केल्लें. सुडाचे जे ओस्मानी आहा तेका आमी आनी तेंचे जे जेई आहा ती येयल्ली. एक ओपन जो गटर जे नाला बांदला पळय तो ओपन दवरला. तेजेर टायमार स्लॅबी घालूंक ना कारण 2 दीस जाले पावस पडला. लोक रातचे लोकांक ते दिसना आनी लोक पडपाची शक्यता आसा. म्हणून ते इन्स्पेक्शन करून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला की बेगींतल्या बेगीन फाल्यांच्यान त्यो स्लॅबी घालपाचें काम डे नायट चालू करा. हे नाला आवडलो जो हांगासून आयला गांधी चौक टू म्हापसा हे मांबेदार बिल्डींग ते नालाचें काम WRDसून चालू आसा. तें काम कितें आहा मार्केटाचो विशय आहा की आमी डिसिल्टींग केल्लें आहा पण थंय ब्लॉक केल्ल्या कारणान तें उदक थंय वचना आनी तें काम स्लो आहा. पूण आतां आमचे इंजिनियर आनी आमी सगळे जाण थंय आहा. तेंचो इंजिनियरांक आपयला, कॉन्ट्रॅक्टराक आपयला आनी तें काम बेगींतल्या बेगीन चालू करपाचें की 10-15 दिसान आमी डिसिल्टींग करतले. आतां टायम ना, टायम कमी आहा त्या कारणान मदलो जो हांगासून आमचे यार्डा कडसून आनी म्हापसा बाजारा कडेन तो जो नाला आहा तो आमी डिसिल्टींग करतलो आनी फुडलो जो आसा तो आमी क्लियर करतलो. म्हणजे कन्स्ट्रक्शन तेजें ऑलमोस्ट जाल्लें आहा. 75-60% तरी जाल्लें आहा अशें दिसता म्हाका. फुडें तो टच जावपाचो उरला. तें काम चालू करतले आनी सोंपयतले. मर्चंट असोसिएशनाचें शेनवारा आमचे चीफ ऑफिसरान एक हे केल्लो ऑर्डर काडलेली आनी ऑर्डरीच्या आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर प्लस पुलीस फोर्स आनी मार्केट एम्प्लॉई सगळे मार्केटान गेल्ले. फुटपाथ क्लियरन्स आनी थंय कितें जालें फुटपाथ क्लियरन्स करतना मार्केट मर्चंट जे मर्चंट्स एसोसिएशन आहा ते थंय येयले आनी थोडोसो विरोध करूंक लागले. विरोध म्हणजे विरोध तेंचो तसो नासलो. विरोध आमचे थोडे आमी म्युन्सिपालिटीचे कितें आहा म्युन्सिपालिटीची थोडी शॉपां आसा पळय व्हडलीं शॉपां थंय फुटपाथ आसा आनी खंय शॉपां ना थोडे कडेन फुटपाथ ना. डिस्क्रिप्शन ना फुटपाथीचें फुटपाथ खंयची ती. थंय मातसो आमचो हे जालो कितें सांग फुटपाथ खंयची ती डिसायड जायना आनी ते म्हणल्यार ही फुटपाथ म्हणजे थोडे डायरेक्ट रोडा पासून सुरू केल्ली आहा शॉपां ती फुटपाथ खंयची. इट इज अ स्ट्रीट. सो तो विशय आमच्या म्हणजे तो थंय त्या जाग्यार म्हणजे थंय तो डिसायड जायना जालो म्हणून म्हाका थंय वयचो पडलो आनी हांवें चीफ ऑफिसराक हे करून हांवें सांगलें ती ऑर्डर सारकी काड. खंयचे एरिया वायज जावं कितें आहा ती सारकी तुजी हे कर. तशें फुडें आमी ते करतले. पण ही ड्रायव्ह आनी एक मार्केटान शिस्त येवपाचें काम चालू उरतलें. प्रॉब्लेम आसले ते सगळ्यांक व्हडलो मुद्दो आसलो चॅरपर्सना कडेन तो बाजारांतली डिसिल्टींग जावंक जाय आनी वर्सान वर्षे उदक भरता बाजारांत ते उदक खंय तरी स्टॉप जावंक जाय भरपाचो असो विशय आसलो. तेजेर चॅरपर्सनान आमकां एश्युरन्स दिला की एक 15 दिसांनी सगळे ब्लॉक्स सगळे काबार करून उदक सुरळीतपणे भायर वयतलें म्हणून. फाटल्यान व्हाळ आसा मार्केटाच्या तो व्हाळ WRDच्या कॉन्ट्रॅक्टरान बांदकाम घेवपाक सुरवात केल्लेली आसा पूण तेणें सगळे जे आउटलेटी आसा मार्केटाच्या खळग्यांचे ती सगळी ब्लॉक केल्लेली आसा. आनी काल पावस पडलो जाल्यार मातशें उदक भरलें पण जर आतां व्हडलो पावस पडत जाल्यार मागीर WRDक आनी म्युन्सिपालिटीक आमी वेपारी जबाबदार धरचे पडटले. कारण आयज ह्या फावटी उदक भरत जाल्यार कमीच कमी 1 फूटभर उदक भरतले आनी दुकानान उदक भरतले. सो हेजेर आमी स्ट्रेस दिला. त्याच बरोबर चॅरपर्सनान आमकां एश्युरन्स दिला की फुटपाथ तुमी मेंटेन करात. फुटपाथीचेर तुमी चड माल दवरूं नाका. आमी जो फाटल्या फावटी पूण विशय केल्लो की आमी जर फुटपाथीचेर माल दवरतात जाल्यार आमच्या फुटपाथीचेर जेन्ना वेंडर बसता तेजेर कांय एक्शन घेयना आनी तेका जर 10 रुपया घेवन सुद्दां तुमी जर सोपो घेवन जर तुमी वेव्हार आमच्या दारानूच करपाक दिता जाल्यार आमी कित्याक दवरचें न्ही. हो आमचो सदांच आर्ग्युमेंट आसलो. चॅरपर्सनान आमकां रिक्वेस्ट केला आनी एश्युरन्स दिला की तुमी तुमच्या हद्दीन रावात. आपूण 8 दिसां भितून वेंडरांक जाग्यार हाडटा म्हणटकूच जर वेंडर जाग्यार येवपाचें जर चॅरपर्सन एश्युरन्स दिता
आनी सांगपाचो मेन मुद्दो म्हणजे जो मार्केटाचो मेन एंट्रन्स आसा आनी जे बाकीचे फुटपाथीचेर थंयसर जेंकां रिहॅबिलिटेट केल्लेले आसात कोर्ट ऑर्डरीचेर त्या लोकांक त्या जाग्यांक परत कोण ना कोण क्लेमेंट येवन थंयसर जागो भरून दवरलेलो आसा तो खाली करता म्हणून चॅरपर्सनान आमकां एश्युरन्स दिला.